हाय यूट्यूब फॅमिली, काल मुगे व्लॉगर धाकटो आसलो. सो व्हिडिओ चोय आनी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कमेंट्स कराय. फ्रेंड सगळीं केशें बरें आहाय न्हू तुमी? सदां तशें कराय बरे भशेन आनी मोगान पोवाय. गुड मॉर्निंग आनी कोण रातीको व्हिडिओ येता गुड नायट आनी कोणाक हॅपी बर्थडे आसल्यार हॅपी बर्थडे आनी काजरा वर्स आसल्यार हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. आज सांगपा म्हळ्यार कितें जाण तूं, आज कांय ना आमगे ब्लॉगरांक कांय सांगपा ना. आज बी हॉलिडे रेस्ट डे, सो कांय बी केन्ना दिसता न्हू रेस्ट घेवपाक. सो आजय बी हांव रेस्ट घेता, ब्लॉगर घालपाना. सो एक धाकटो शॉर्ट व्हिडिओ केलो हांवें. तो व्हिडिओ तुमचो तुमकां केसो लागलो कमेंट्स करात. लास्ट का तो व्हिडिओ काबार जातरी हांव अपलोड करता तेजेर. ओके, सो धाकटें शॉर्ट्स काडलो हां आनी धाकटो एक हें गेला कॉमेडी अशी चेवडा गेली रोट ती. सो केश लागल ती म्हाका कमेंट्स कराय आनी सांगाय. ओके, म्हाका इंस्टाग्रामाचेर एक चोड मेळ्ळें, ते आपणागे जिवितांत सदां दुखी आसता, सदां रोटा. कित्या लागून खबर ना ते म्हाका, कित्या लागून तशें करता तें. जब जब वो चाहता था मैं रात भर जागी, और जब मेरी बात शुरू हुई तब वो सो गया. एक मेसेज रिप्लाय केला म्हूण तूं हितूर रोडो लागोलें? आगो तो कामा बी बिजी आसतलो. आं सांग, रोंड सांग, लोकां दाखयत मुगो तूं. एक तरफ आपकी फैमिली है और एक तरफ आपका प्यार है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसे चुनोगे. एक सायडी मोग, एक सायडी फॅमिली. फॅमिली सदां जाय न्हू. तूं गेल जाल्यार जाता, दुसरें आनी कोण मेळटो म्हाका. रात के 2 बज चुके हैं. अच्छा, और अभी तक मुझे नींद नहीं आई है. ठीक है, उसको मैसेज किया था ठीक है, और वो ऑनलाइन भी था, ठीक है, समझ गया. बट उसने सीन करके छोड़ दिया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया. तो व्हिडिओ तुमकां केसो लागला बरो लागला न्हू. सो म्हाका कमेंट्स कराय. ओके, केसो लागलो तो नी. तर हांवें चिंतिल्लें धाकटो एक व्हिडिओ घाल्या म्हण तुमी पासत. ओके, सो आज मगे हॉलिडे या वॉच व्हिडिओ आनी वॉच ब्लॉगर आनी तुमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमगे सबस्क्रायबरांक तुमी मगे व्हिडिओ चोयताय म्हण आनी सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी देवान तुमी सदां बेसांवन बरूं. ओके, आनी हिंगा मगे ब्लॉगर काबार करता. बाय बाय.